नमस्कार येवकार गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कार सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स. This headline is sponsored by Morning Mantra 360-degree organic range of herbal wellness products available at all chemist stores. राज्यात 144 कलम लागू ना मुख्यमंत्र्यांनी केले स्पष्ट. गोयात फक्त कोविडचे एसओपी लागू. कॅसिनो उक्ते मात धार्मिक थळांची किदे हे विचारतकच मुख्यमंत्र्यांची जाप. विधानसभा वेंचणुकेत उबो रावचो ना श्रीपाद भाऊन केले स्पष्ट. उच सिद्धेशाविशीं लोक आनी पक्ष थारायतलो. आपल्याक कितें दिसता ताका खंय महत्व ना. सुशांत सिंग राजपूताच्या मरणाचे केशीर जामिनार भायर आशिल्लो अर्जुन रामपालाच्या गर्लफ्रेंडाच्या भावाक एनसीबीन गोंयांत ड्रग्सा सयत धरलो. 3 कडेन कारवाय. कोलवा फोर्थ वॉर्डात नवो मोबायल टावर बसोवंक लोकांचो विरोध. बोवाळ. पुलीस फोर्स पावलो. कायदो सुवेवस्था हाताभायर वचूंक नाका म्हण काम तात्पुरते केले बंद. अर्थीक कायद्याक लागून टॅक्सीक डिजिटल मीटर डायरेक्ट फ्री दिवंक मेळना. पयलीं बसयात पयशे रोखडेच अकाउंटांत म्हणटा येरादारी मंत्री माविन. आणि काँग्रेसीच्या ज्येष्ठ फुडाऱ्यांक कडेक वडयला म्हणटा काँग्रेसीचो ज्येष्ठ फुडारी सुरेंद्र फुर्ताद. दिल्लीत आयकुपी कोण ना पार्टीतच दुस्मान. सोमाराक 20 सप्टेंबरा सावन गोंयांत 144 कलम लागू ना अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान स्पश्ट केलां. शेनवारा आयिल्ल्या सर्क्युलरा उपरांत गोंयांत जमावबंदी काडल्या. कोविडाक लागून आतां फक्त कांय एसओपी लागू आसात म्हण मुख्यमंत्र्यान मिडियाक सांगलें. कॅसिनो स्पा आनी हेर कांय एक्टिव्हिटी 50% कॅपॅसिटीन सुरू जाल्यात. मात धार्मीक थळांचे कितें ते विशीं नव्या सर्क्युलरांत कांय ना हें विचारतकच मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें. गोंयांत कसिनो स्पा धरून हेर एक्टिव्हिटी 50% सुरू केल्यात. धार्मीक थळा विशीं मात सरकारान कांयच क्लियर करूंक ना म्हूण मुख्यमंत्र्याक मिडियान प्रश्न केलो. ताचेर सीएमाची ही जाप. तशेंच सर सगळे 50% कॅपॅसिटीन आतां चालू जाला. तशेंच जेन्ना रिवोक करता तेन्ना देवळा बद्दल कांय येवना अजून. देवळा बद्दल चालू जाल्ले आहा न्ही. सो आनी 144 आसा तो अजुनूय आसा न्हू. 144 सेक्शन तुमी पयरची ऑर्डर पळोवपा खातीर चुकल्यात. 144 सेक्शन विड्रॉ जाली. आमी एसओपी दिल्ली आसा फॉर द स्पेशल एसओपी फॉर द कोवीड. फाटल्या शेनवारच्यान आयतारच्या सोमारच्यान जेन्ना नवीन हें लागली पळय न्हू 144 विड्रॉ करून कोवीड प्रोटोकॉल फॉलो करपा खातीर अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट न्यू सर्क्युलर इश्यू जाल्लो. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आनी ओमकार फळारी. विधानसभा वेंचणुकेत उबो रावचो ना म्हण केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान स्पश्ट केलें. आपूण पक्षाची शिस्त मानपी. पक्ष जबाबदारी दिता ती घेत आयला म्हण भाऊची मिडियाक जाप. सिद्धेश नायक वेंचणुकेत रावतलो काय ना विचारल्यार भाऊ म्हणटा थळावे लोक आनी पक्ष थारायता तेंच जातलें. आपल्याक कितें दिसता ताका म्हत्व ना. सिद्धेश बरें काम करता म्हण भाऊ उलयलो. दीनदयाळ उपाध्यायाच्या जयंती कार्यावळीत तो म्हापशा गेल्लो. श्रीपाद भाऊ असेंब्लीन येवंक शकता हे पाटी तशें तुमी जातले? नाही आम्ही तेच म्हणटा. आम्ही सदांच म्हणटा आमी डिसिप्लीन सोल्जर ऑफ द पार्टी. जे कितें आतां पर्यंत पार्टीन जी काही जबाबदारी दिल्ली आहा ती आमी यथायोग्य पार पाडचो प्रयत्न केला. श्रीपादाचो चलो कॉन्टेस्ट करतलो? हे पार्टीच्या ठिकाणी तिकीट पार्टीन दिल्या नंतर करपाक काय हरकत ना. कारण ताणें काम करता. जिल्हा पंचायतीचो निवडून आयिल्लो आसा. मार्च मार्जिनान आसा आनी पार्टीन तर दिलें. गोंयभर बीजेपीच्या फुडाऱ्यांनी वेगवेगळ्या सुवातीचेर पंडित दीनदयाळ उपाध्यायाची जयंती मनयली. देश संघटीत जावंक जाय. संघटना केल्याशिवाय देश संघटीत जावचे ना. आनी त्यामुळे संघटनेक म्हत्व दिवन काम खूब वर्स सुरू केलें. स्वतंत्र्या पयलीं ताणें सुरू केल्लें आनी शेवट पर्यंत अशे तरेचें काम इतलें मजबूत केलें की आमी हें स्वातंत्र्य पेलपाची ताकद आमच्या खांद्याचेर आमी घेवंक शकतात. अशे तरेचे काही जे लोक आशिल्ले तातूंतले पंडित दीनदयाळ उपाध्याय आशिल्ले. सेवा ही समर्पण ह्या कार्यक्रमाक आमकां जे 17 सप्टेंबर टू 7 ऑक्टोबर
गांधी जयंती आसा आमची 2 ऑक्टोबराक ती सुद्दां बऱ्यापैकी आमच्या मतदारसंघात 7 पंचायतीत आमी मनयतले. लोकांक मदत करपाचें जें काम आसा आमच्या फाटल्या दिसांनी पूर आयलो, खुबशे लोकांक नुकसान जालें. आमी पाहणी केली, मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर, तलाटी हांच्या रिपोर्ट पावलो आनी खुबशी नुकसान जें जालां तें मदत पावल्या, पूण काही प्रमाणात कमी पावल्या मदत. पूण आमचें काम आसा मुख्यमंत्री रिलीफ फंड हो जो आसा मुख्यमंत्र्यान सांगला जो फंड आतां रिलीज जाला तेज्या कशी करून आपूण घेतलो. 25 सप्टेंबर 1916 रोजी या महान पंडित दीनदयाळ उपाध्याय हांचो जन्म मथुरा ह्या जिल्ह्यान भितर जालो. आनीक असामान्य अशे एक अत्यंत तल्लक बुद्धीचे थोर विचारवंत आनीक एक राष्ट्रपुरुष, म्हणजे राष्ट्राच्या हिताच्या हातून प्रेरीत जाल्ल्याचे एक व्यक्तिमत्व हांचो जन्म त्या वेळार जालो. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते आणि मयूर नायक. बॉलिवूड ॲक्टर सुशांत सिंग राजपूताच्या मरणाचे केशी कडेन ड्रग्स ट्रायल चालू आशिल्लो आनी सध्या जामिनार भायर आशिल्लो अर्जुन रामपालाच्या गर्लफ्रेंडाचो भाव एगिस्लास डेमेस्ट्रियादेसाक मुंबईच्या एनसीबीन शिवोले वाठारात धरलो. ताजे कडेन 30 ग्राम चरस सापडले. एनसीबीन हणजुणे आनी मोर्जे एनडीपीएस एक्टा खाला रेड मारून मुंबय, छत्तीसगड आनी हैदराबादच्या तिगांक धरले. तांचे कडेन MDMA टॅब्लेट्स आनी LSD पेपर्स सापडले. कोलवा 4th वॉर्डात नवो मोबायल टावर बसोवंक लोकांचो खर विरोध आसतनाय टावर बसयता म्हण बोवाळ. पुलीस फोर्स पावलो. गांवांत सगळ्या नेटवर्कांक बरी रेंज आसतना आदींच 2 टावर आसतना आनीक टावर कित्याक काय म्हण विरोध करतल्यांचो प्रश्न. गांवांतूच दुसरे सुवातेर बसोवचो म्हणूनय सुचोवणी. पंचायतीन काम बंद करपाची नोटीस काडिल्ली. उपरांत सांजे मामलेदाराक कायदो सुवेवस्था हाताभायर वचूंक नाका म्हण काम तात्पुरतें बंद दवरलें. कोलवा नव्या टावराक थंयच्या लोकांचो विरोध. सगळ्या नेटवर्काक बरे सिग्नल मेळटा जाल्यार आनीक टावर कित्याक काय म्हूण प्रश्न. घालपाक रिजन म्हणल्यार ते सांगताय हिंगा सारकी आमकां रेंज मेळना म्हणून. पूण आमगे हिंगा लोकां कडेन जायत भाशेन टॅलिकॉम सर्वीस प्रोवायडर्स आहाय. म्हाका एअरटेल सीम कार्ड आहा आनी आमकां सारकी बरी रेंज मेळटा एअरटेलाची. हे भुरग्या कडेन आयडिया आहा तेकाय बरी रेंज मेळटा सारकी. ते दुसऱ्या कडेन जियो आहा तेकाय सारकी बरी रेंज मेळटा. सो आमी सारकी बरी रेंज मेळटा आसतना आमकां आनी टावराक केसो गरज. आणि ऑलरेडी टावर आहे हिंगा एक 250 मिटरचा एक टावर आणि त्याच्या मुखार एक टावर. त्याची लायनी 2 टावर जाली तो बघले आणि आता तो थर्ड येता एकला मोठे आणि मी मुख ऑन काडले कितें पाणी सगळीं बरें आला सगळ्यांना फुल पॉवर रेंज मेळटा. सो तांकां कितें आनी घालपाचो. दॅट इज माय ओनली ऑब्जेक्शन. लोकांचो विरोध आसतना टावर गावात कित्याक दुसऱ्या सुवातेर बसयात. आनी रेजिडेन्शियल एरिया मोटोस पंचायत आमी अप्रोच जायन आमी एक तांकां मागिल्लें हें काम चलत तें बंद करपाक. आतां हे लोकांक आमकडे ग्रामसभा मागिल्ल्या आनी ती आमी ग्रामसभा घेतले 2 तारखे. लोकांक मागिल्ले स्पेशल आमकां ग्रामसभा मिटींग मागिल्ल्या. सो आतां ते मुळे पंचायत एनओसी नाका मुळे. सो पंचायत एनओसी नाका जाल्यार ते पंचायत कितें इन्वॉल्व केले एप्लिकेशन तेजें. He is asking us that Panchayat has no permission. We want to know from him in writing, show us in writing that Panchayat has no authority over stopping or sending a stop order to them. Action घेईल मग आम तांकां स्टॉप नोटीस धाडली. त्याच्या उपरांत तें आजून फॉलोअप केलो ना. ते स्टॉप केलो ना बट ते आजून केलो ना. पंचायतीचे स्टॉप नोटिशेक कांयच वालोर ना काय म्हूण आपाचो वेंजी विचारता. जे जाग्यार सिग्नल फूल आहा ते जाग्यार परत आनी एक टावर रेजिडेन्शियल एरिया कित्याक घालपाचो. And that too when the villagers are objecting इतली thickly populated area गरज ना घालपाक. As a villager why can't we think of relocating? Kolwa Panchayat has come up with a stop work notice. आणि जेन्ना एक पंचायत stop work notice काढा म्हणजे कितें you have to respect this notice. आणि this notice is a legal document. You cannot verbally say that ही नोटीस कोणता येवपा न्हू. तुका जरी तरी दिसता ही नोटीस कोणता येना हे नोटीस वॅलीड ना जाल्यार लिगली गिव अ रिप्लाय टू द पंचायत एंड टेक द पंचायत टू कोर्ट इफ दे हॅव डन समथिंग रॉंग. प्रुडंटा खातीर सायो डायस आणि भीमा पाटील. अर्थीक कायद्याक लागून टॅक्सीक डिजिटल मीटर डायरेक्ट फ्री दिवंक मेळना. पयलीं पयशे भरात, मीटर बसयात, फॉर्म भरात. 1-2 दिसांत पयशे परत अकाउंटांत म्हण येरादारी मंत्री माविन गुदिनो उलयलो.
टॅक्सीक मिटर बसोवंक पयशे ना तशेंच इंटरस्टेट भाडे मारपी टॅक्सीक मिटर कित्याक काय म्हण टॅक्सीवाले मायकल लोबोक मेळपाक गेल्ले. मायकल म्हणटा आपणे गजाल येरादारी खात्याच्या कानार घाल्या. टॅक्सी मिटराक भरूंक पयशे ना तशेंच इंटरस्टेट भाडे मारपी टॅक्सीक मिटर कित्याक काय म्हूण प्रश्न घेवन टॅक्सीकार लोबोक मेळ्ळे. कित्याक सरकार खंय तरी आमचेर जबरदस्ती करता. तेंच्यांनी खंय तरी एक कायदो काडला आनी ट्युरिस्ट व्हेकलाकूय त्या कायद्या प्रमाणे घालून मोटर कॅबा अंडर घालून आमचेर प्रेशरायज करता की मिटर घालपाचो म्हणून. कित्याक एज पर मोटर व्हेकल एक्ट 91 सांगता की ऑल ओव्हर इंडियेचो जो पळय कायदो आहा ते सांगता की फक्त एजीटी आनी येल्लो ब्लॅक तांकांच मिटर लागता म्हणून. आनी फक्त गोंया स्टेटीनूच ट्युरिस्ट व्हेकल आनी ऑल इंडिया परमिटाची पळय जी व्हेकल आहा तांकां हेंच्यांनी 14 एक कायदो हाडलो 140 रूल आनी तेजेर ते मोटर कॅब केलो आनी त्या प्रमाणे ते आमचेर जबरदस्ती करता मिटर घालतात. सो कायद्या प्रमाणे ते गाडयेक मिटर येयना. सो आमी हे सगळे जो इश्यू आहा टॅक्सीचो तो घेवन आमी मायकल सरा कडेन आयज दिल्ले आनी तेणी आश्वासन दिलां की बाबा कितें तरी बरे भाशेन आमचो सोल्युशन जातलो म्हणून. लोबो म्हणटा आपणे विशय ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडेन व्हेला. टॅक्सीवाले पयलींच रिणांत आसात तांचे कडेन पयशे ना. Most of the taxi owners, they do not have the money to pay. ह्या दिसांनी तेंचे कितें जाला बँकेचे इन्स्टॉलमेंट 4-5 चुकलेले आहा आनी बँकान तेंकां टुडे आसतना टायम दिला तुमी फारीक करा म्हणून. बिकॉज ऑल ओवर गोवा ऑल ओवर इंडिया दीस प्रॉब्लम इज देर. इंटरस्टेटाचे प्रॉब्लम जे आहा तेंचे ते आमी एसिस्टंट डायरेक्टरा वांगडा बसून हाव टू ब्रिंग सोल्युशन for a metered vehicle to go from this state to the next state. आर्थीक कायद्याक लागून एकदम फ्री दिवंक मेळना. पयलीं भरात, मिटर लायात, पयशे रोखडेच परत. मावीन साकवाळे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यावळी उपरांत उलयलो. आमी एंटायर एमावंट 11,124 आमी तांकां दिता. पूण हे आमी वेंडर जो मिटर बसयता तेज्या हातीन आमी ते पयशे दिवपाक शकना. तांकां येता ताका फ्री बसय म्हूण. देर आर सर्टन फायनान्शियल रुल्स अंडर वीच वी आर गवर्न. तेणी आपले पयशे भरून हांव मान्य करता. तेणी भरचे पडटा सगळे पयशे. मिटर बसयलो एक फॉर्म भरचे पडटा. एक दिसा भितर मॅक्सिमम 2 दीस लागतले. नेक्स्ट डे तेजे एकाउंटार ते पयशे येता. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे आनी विक्रम नायक. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. Narayana, one of the biggest educational conglomerate of Asia, now in Goa. Admissions open for foundations, JEE and NEET and also for school integrated program with GVM Ponda. For more details, contact us. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हे सपन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंयांक दाखयला. EDCची मुखेलमंत्री रोजगार येवजण नव्या उद्योजकांक कमी व्याजदरान रीण दितात. असोच एक तरणाटो श्रीदेश वेळी जाणी ह्या येवजणेचो स्वयं रोजगारा खातीर लाभ घेतला. स्वयंपूर्णते कडेन वाटचाल करता आसतना कमी व्याजदरान आर्थीक पाठबळ मेळप हे गरजेचे. कमी व्याजदर आणि एकूण रकमेतले 50% भायरूच अर्धे भांडवल ही या येवजणेची खासियत. ह्या येवजणेचो लाभ घेवन गोंयभर साबार उद्योजक तयार जाल्यात. म्हाज्या असले तरणाट्यान म्हाज्या असले भुरग्यान समज स्वता खातीर कितें तरी करपाक जाय आनी तांकां इन्वेस्टमेंटाचो खंय ना जाल्यार खंय धक्को बसता. बाबा तेंचे फायनान्शियल बॅकअप सारकी ना. बाबा तांकां खंय ना जाल्यार खंय कसलो तरी सपोर्ट जाय पयशा वाटेन जाल्यार तांच्यांनी अवश्य EDCन वचचें. आपूण स्वता खातीर एक कितें तरी करतलो आनी दुसऱ्यांक जॉब दितलो अशें चिंतून बाबा ते EDCंतल्यान जाता तितलो फायदो घेवन आपणी आपल्यालो ओन बिझनेस स्टार्ट करचो. तरणाट्यांनी ह्या येवजणेचो लाभ घेवन स्वयंपूर्णते कडेन आपली वाटचाल करूं येता.
काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडाऱ्यांक कडेक वडयला म्हण काँग्रेसीचो ज्येष्ठ फुडारी सुरेंद्र फुर्तादोन तिडक उक्तायल्या. दिल्लीत तांचे आयकुपी खंय कोण ना. पार्टीचे भायले दुस्मान सोडात, काँग्रेस पार्टीतूच एकामेकांचे दुस्मान आसात म्हण तो उलयलो. 10 म्हयने जाले गोंय काँग्रेस समितीची खंय बसकाच जावंक ना. फक्त 2 फुडारी पक्षाचे निर्णय घेतात म्हण तो बेजार. लोकांचे गोंयचे लोकांक गमपाक की आमकां सायडलायन करता, AICC गमपाक आमकां सायडलायन करता म्हणून. In Congress, they are their enemies. We don't require outside enemies. तू आता चौथा मनीस असतलो. पहिला आग्नेर येयलो, यतीश येयलो, मागीर येयलो, विजय येयलो, आतां तूं पांचवो. सो हे तुमी सगळे एकठांय जावन तुमी दिल्ली वचोन कित्याक सांगना? बाबा दिल्लीन आमकां आपोवंक जाय न्हू. आपयल्यारूच सांगतले तुमी तांचें इलेक्शन जावन वयतलें. सांगता हांव दिल्ली पयलीं सदर लुगारार आसा. कोण मेवता थिंगा? कोण ना थिंगा. No executive meeting were held for around 10 months. No PCC office bearers meeting were held. Where we can air our grievances to the president. Did you inform this to Chidambaram? We have informed him everything. इतले inform करून काय करना ते? I don't know. मतलब गोयचे बरे चिंता पाड चिंता? That you have to find out. तू म्हाका सांग खंय वरना ते? I will tell you the right time. Senior congressmen have been sidelined. There are only 2 leaders in the Congress party taking all the decisions. I don't know what you're talking about TMC. Okay, Trinamool Congress. Yes. Nobody have met me. काही कडेन लोकांक आमच्या आकर्षित पळोवन जाता ते पळोवन खंय तरी चल बिचल करपाचो एक हें चलयल्लें आसा. पण आमी सगळे एकठांय आसा. प्रत्येक पक्षान खंय तरी बारीक सारीक गोश्टी आसता ते सोडोवपाक आमचो पार्टीचो अध्यक्ष आनी आमचो गोवा स्टेटीचो इन्चार्ज जो आहा सक्षम आसा. विधानसभा वेंचणुकेंत जिखपाक आपूण वाळपयच रावतलो म्हण आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेन स्पश्ट केलें. गोंयचो वेंचणूक स्ट्रॅटेजिस्ट देवेंद्र फडणवीस प्रताप सिंग राणेक मेळ्ळो तेन्ना ताची खंय ताका खबरच नाशिल्ली. तो थंय खंय फक्त ताका येवकार दिवंक आयिल्लो. तांचे मदीं कितें उलोवप जालां ते विशीं खंय ताका कांयच खबर ना. संवसारीक फार्मासिस्ट दिसा निमतान दवरिल्ले कार्यावळी वेळार तो मिडिया कडेन उलयलो. हांव पार्टीचो अध्यक्ष बी ना. हांव सादारणसो मंत्री ह्या सरकारान आनी ते बी जुनियर मनीस. ते म्हाका विचारून फायदो उत्तर कितें गावता ना ते तुमी तांकां दोगांक विचारचें पडटलें. हांव कितें सांगू दोगूय कितें उलयलें तें. तुमी आशिल्ले न्ही. हांव खंय म्हाजो फोटो दिसलो तुका? आसा फोटो रिसीव करपाक आशिल्लो तो. कितें एक्सेप्ट आसता तुमची आतां अपकमींग 22 इलेक्शनाची? काय ना एक्सपेक्ट कितें 70 परत येवपाचें एक्सपेक्टेशन आसा न्ही. आमी घरा वचपाक कितें इलेक्शन लडयना. Many times we see, but in Goa we are very, we are very adaptive and we encourage people to move forward and do their thing. But then it's your role also which is very important. You have to understand, keep on upgrading your knowledge. And I was just going to suggest actually, when I was told to come here today, is that if FDA can conduct on a regular basis, free at the cost of the government, workshops on a regular basis where the pharmacist knowledge can be upgraded and new innovations and new things. We talk about pricing and all that, I understand. Regulatory authorities' role has been also very important to the FDA, drug control in India, as a result of which making medicines which were very expensive, accessible to people for giving treatment for COVID. For that, we thank our Prime Minister of the country who played a very important role in ensuring that everything was made available to the common man. And as a result of which it became affordable to the state also to give free treatment. Goa is the only state by the way that gave free treatment for COVID and for pandemic 1 and pandemic 2 and continues to give free treatment in the country. There is no other state in the country that gives free treatment for the people of the state of Goa. We find कळंगुटे चेन स्नॅचिंग केशींतलो आरोपी आसिफ अझीजा कळंगूट पुलिसांनी ट्रान्झिट वॉरंटाचेर गोंयांत हाडलो. पक्की म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत पुलिसांनी मांद्र्या जुनस वाड्यावयल्या एका गेस्ट हावजार छापो मारलो. 2 बॅगांत 2 लॅपटॉप, 2 आयफोन, 1 मोबायल, मोबायलाचे सामान, आधार कार्ड, पॅन कार्ड आनी बाकीचे सामान सापडले. पुलिसांनी आधार कार्डावयल्या पत्त्याचेर बेंगळुरांत ताचो सोद घेतलो. थंय एका केशींत तो पुलिसेंत आशिल्लो. थंयच्यान ताका गोंयांत हाडलो. मजगतीं ताणें क्रायम करतना वापरिल्ली स्कूटर मडगांवां सापडली. ती ताब्यांत घेतल्या.
पंजाब दिल्ली शिमेर शेतकारांचे आंदोलन चल्लां मात दुसरे वटेन उत्पादन वाडलां म्हण केंद्रीय शेतकी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी उलयलो. ग्लोब ऑयल इंडिया एडिबल ऑयल आनी एग्री ट्रेड कॉन्फरन्साक तो गोंयांत आयिल्लो. मंत्र्यान मोदीच्या कृषी धोरणाक महत्व दिलें. कोविड काळांतय मोठ्या प्रमाणात शेतकी उत्पादन वाडलां. शेतकारांची येणावळ वाडोवपाचे दिशेन शेतकी धोरण चल्लां. आने वाले समय के अंदर हम कैसे आत्मनिर्भर हो, इस दिशा के अंदर प्रधानमंत्री जी मोदी जी की सरकार काम कर रही है और किसान की इनकम बढ़ाने का प्रयास किए जा रहे हैं. और जो किसानों के लिए लंबे समय से मांगे थी कि किसान को आज़ादी मिलनी चाहिए, देश का किसान अपने मनचाहे स्थान पर अपने प्रोडक्शन अपने उत्पादन को बेचे, इस बात की लंबे समय से किसानों की मांग थी. तो वो मांग प्रधानमंत्री जी ने पूरी की और कृषि के जो कानून बने हैं उन कानूनों के माध्यम से अब देश का किसान आज़ाद हो चुका है. वो ये बाध्य नहीं कि अपनी मंडी के अंदर ही अपने उत्पादन को जो वहाँ के आड़ती है उन्हीं से बेचे. अब वो देश ही नहीं विदेश के अंदर बेच सकता है, जहाँ उसको अधिक रेट मिलेगी वहाँ पर बेचे. इस बात की इस कानून में आज़ादी दी गई है. इसलिए देश का कानून किसान है वो आज कानून का भी समर्थन कर रहा है और देश के किसानों को इस बात की खुशी है कि आज लंबे समय से जो हमारी मांग थी वो हमारी पूरी हुई है. बात ये है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं तो अब भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? निश्चित रूप से उत्पादन में वृद्धि हुई है और आगे भी देश का किसान अन्नदाता है, मेहनत का किसान है और किसान की वजह से आज जैसा कि देश की रीढ़ है किसान है. और निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी की और जो भारत सरकार की पॉलिसी है उसमें एक ही है कि हमारे किसान को आने वाले समय के अंदर हमें मजबूत करना है. देश के किसान जो व्यापार किसान पहले खेती छोड़कर नौकरी की तलाश में जाने लग गया था, पलायन करने लग गए थे. अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर इस एग्जीबिशन के अंदर भी हम देख रहे हैं कि कितने बाई प्रोडक्ट किसान के तैयार हो रहे हैं और खुद प्रोसेसिंग लगा रहा है. खुद अपने खेत के अंदर अपने गांव के अंदर उसने प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर अपने जूस तैयार कर रहा है. वो जो पहले खेती छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाना चाहता था, अब जो बाहर गए हैं वो वापस खेती की ओर लौट रहे हैं और वो जो पलायन करके गए वो भी खेती में आ रहे. इसके पीछे कारण एक ही है कि प्रधानमंत्री जी की जो कृषि के प्रति योजना है और जो पहले की सरकारें थी उन्होंने कृषि पे ध्यान नहीं दिया. वो एक समय ऐसा था जब 2014 से पहले कृषि का टोटल जो बजट था वही सिर्फ 22,000 या 23,000 करोड़ रुपए अधिकतम होता था. लेकिन अभी जो कृषि का बजट है वो 1,23,000 करोड़ है, जो उनसे 7 गुना अधिक है. तो ये दर्शाता है कि किसान के अकाउंट में पैसा जाना हो डायरेक्ट बेनिफिट के तौर पर या बजट को बढ़ाने का प्रावधान किया जिससे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया. तो ये सारे देश की कृषि को बढ़ाने के लिए काम किए जा रहे हैं और ये देश का किसान को देख रहा है और मोदी जी के साथ है. बागा दर्यादेगेर लोकांक सध्या सवाय नुस्तें मेळटा. पारंपारीक बोटकार दर्यांत 5 किलोमीटर भितर वचून नुस्तें हाडटा. खूब नुस्तें मेळ्यार सामकेंच सवाय, कमी मेळ्ळें काय थोडें म्हारग, तरी बाजारांतल्या रेटी परस सवायूच. LED बोटी सुरू जाल्यो काय तांकां खंय नुस्तें मेळना. बागा वाठारांत सुमार 80 बोटकार हो वेवसाय करतात. बागानूच सगळे तुम्ही आता कितले बोटकार आहात? बोट तर हांगा 70 वयशे आसतले बोटकार. एका बोटी आसतल्यो कितें 10, 8, 10, 5, 3 बोटी सगळे लोकल बागांतले स्थानिक सगळे बागांतले लोकल आदले पळय. आतां नवे भुरगे जाल्या न्हू ते आतां बिजनेस करूंक सोदता. आतां कामां येना कितें करतले. आता तुम्ही आता नुस्तें मेळटा पळय ते खंय बाजाराक हांगाच विकतात? हांगाच विकता. सांजचे आमचो हांगा बाजार थोडे सकाळचे आमी भागता बाजारात. मागीर कोण व्हरोंक येता ते आदले करून घालता. कितले म्हयने मेरेन अशें नुस्तें मेळत रावता? म्हयने आतां 2 म्हयने सुबेज मेळटा. मागीर LED घाल्ले जाल्यार आमकां कांयच मेळचें. 2-3 म्हयने आतां नुस्तें मेळटा. मागीर LED चालू जाल्यार आमकां नुस्तें मेळचें. सद्या LED लायट ना. आतां सद्या पयलीं ना. आतां वालपेची बोटी आहा थोडी ते त्रास करता. ते फिशरींग घाल्ले म्हणटा सगळे बांगडे कितें आतां वता सगळें वता. माणक्यो बांगडे सगळें व्हरप. फास्ट ट्रॉलिंग करता न्हू ते. केन्ना 100 25, 30, 40 सुबेज पडटा पळय ना तेन्ना 10, 15, 8. मागीर पापलेट पापलेट सुबेज पडल्यार 100 म्हारग थोडी पडत जाल्यार म्हारग. चड मेळना. आतां LED लायट ना म्हणून आमकां आतां नुस्तें पडटा. LED लायट घाली जाल्यार आमकां नुस्तें पडना. भायर चल्ले
आमकां ते एक पडला 2 पडल्या मग पताक जायना पेपराक लुसपण जाता. सध्या LED लायटीचे सध्या ते व्हडले पटी LED ना म्हणून तांकां सध्या नुस्तें मेळटा तेंचे म्हणण्यार जर समज LED लायटी जर सुरू करीत जाल्यार हें अशें नुस्तें मेळना हे बीन तेंच्यानी आपले प्रॉब्लेम जाल्यार स्टुडंटा खातीर हांव श्याम सुंदर फडके भागांत. कोरगाव आणि हेर वाठारांत प्रचार केल्या उपरांत मिशन फॉर लोकलाचो अध्यक्ष राजन कोरगांवकारान भगवती देवीचे दर्शन घेवन पेडणेच्यान प्रचार सुरू केलो. बाबू आजगांवकारान पेडण्या खातीर कांयच केलें ना. पेडण्यांत कॅसिनोत येवपी ट्युरिस्ट नाका, बरे ट्युरिस्ट जाय म्हण तो उलयलो. भगवती देवीचे दर्शन घेवन आमी पेडण्यान आयज लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न मिशन फॉर लोकलचे प्रेसिडेंट आमचे राजन कोरगांवकर आनी हे फुडें पेडणेकार आमचे पेडणेकारांक एक उलो मारता की खंय तरी पेडणेकारांनू एक पेडणेकार निवडून दिवपाची गरज आहा आनी ते कित्याक तर आमचे पेडणे अस्तित्व राखपाक आयज पेडणेकाराक निवडून दिवची गरज आहा. आयच्यान आमी पेडण्यान एक सुरवात केल्या. देवीन जसो आशिर्वाद दितलो तसो म्हाज्या प्रत्येक पेडण्यांतले एक नागरीक हेंच्यांनी आमचेर तसोच आशिर्वाद दिवचो जेणे करून जे आमी कार्य घेतला तो फुडें व्हरतलो. मिशन फॉर लोकल ह्या कार्य आमी स्वतासाठी न्ही तर आमच्या पेडण्याची आयडेंटिटी दवरच्या ह्या हेतून सुरू केली. जे भायले येवन काय केला शेवटी आमचा पेडण्याचा झाला काय जावंक कांयच ना. उलट वायट वृत्ती वायट विचारांचे माणसां मेळ्ळी जेच्यामुळे आमचं बरं असं जावंक ना. पेडण्याची उदरगतच जावंक ना. आमची अनएम्प्लॉयमेंट कितली भयानक जालेली आसा. प्रत्येक घरांनी अनएम्प्लॉयमेंट आसा. डेव्हलपमेंट म्हणटात पण खरी डेव्हलपमेंट आसा काय. बरेचशे गोष्टी आसात जे तशेंच कॅसिनो सारखे वायट वृत्तीचे वायट जे खेळ असतात ते आमच्या सारखे पेडण्यान हाडटात आनी पेडण्यान कांयच ना. बरे गोष्टी येवं शकनात. इंडस्ट्री इतल्या वर्सां येवं शकांक ना आनी आतां हे कॅसिनो सारक्यो गोष्टी हयसर येणं गरजेचें आसा. हेच्या येवजी जर आमच्या जर पयलींच्या आमदारांनी जर आमकां एक 5-6 इंडस्ट्री दिल्ले जाल्यार एक 500 लोक तरी आमच्या कामाक लागतले असले. पेडणेचो आमदार आणि उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकारान पेडण्यात कांयच केलें ना. स्वता मडगांव रावपी बाबूक पेडणेची परिस्थितीच खबर ना म्हण मोगो फुडारी प्रवीण आर्लेकारान बाबूक उजरायलो. 100 कोटी रुपया मोडून स्वदेश दर्शन येवजणे खाला पेडण्या फुटपाथ बांदले खरे, मात आतां त्याच फुटपाथार लोकांक चलपाक लेगीत सुवात ना. वचत थंय कोयर म्हण पेडणेचो मोगोचो फुडारी प्रवीण आर्लेकार उलयलो. फुटपाथवरती कोणी चालू शकत नाही. एवढा प्लास्टिकचा कचरा पडलेला आहे, गंदकी आहे, स्वच्छता का काय नाम निशान नाही इकडे. जो प्रकारे आम्ही आले होते गोवाचं नाव होता हे प्रमाणे आम्हाला इकडे स्वच्छता भेटली नाही. तर आपलं विनंती आहे की थोडाफार स्वच्छताचा ध्यान द्या. एवढा फंड गव्हर्नमेंट करून तुम्हाला मिळते पण स्वच्छता नाही इकडे. दारगळे आसा 2 खांब्या कडेन भितर सरतना हांगासर ही आयज फुटपाथ बांदलेली आहा ती बाबू आजगांवकारान. तर ट्युरिजमाचो पयसो हांगासर हेंच्यांनी बेश्टो वेस्ट करून दवरलेलो आहा म्हाका दिसता. ही फुटपाथीचेर हांगासर कोणूच चलना. ह्यो ते फंड्सांसून पयशे येयल्ले स्वदेश दर्शनाचे योजनाचे पयशे येयल्ले ते पयशे हांगा हाडून मिसयूज केल्ले आहा सगळे. ना म्हटल्यार हे 100 कोटीचो हो प्रोजेक्ट 100 कोटी हेणी खंयसर घातले. म्हाका दिसना हेका 100 कोटी लागले. हांगासर ह्या फुटपाथीचेर कोणूच लोक चलना. आयज हांगासर हांव दारगळे रावंक येयल्लो आहा. ही हांगासर दारगळे पळोवन लोकांक म्हाका हें दिसता की ही फुटपाथ हांगासर मिसयूज हांगासर तेणी बांदून कांयच फायदो ना. लोक फुटपाथेचेर चलना, रस्त्याचेर चलता. आनी आयज हो कचरो हांगासर सगलो कचरो हांगासर आहा. कोणाक दिसता हे बाबूक हांगासर काय पडलेलेच ना पेडणेकारांचे. फकत तेणी आपण वचून तो मडगांव रावलेलो आहा. 100 कोटी हांगासर तेणी यूज करूंक ना. हांगा लायटी बसून ह्यो आतां तेणी कितली वर्सां जाली ह्यो लायटी बसून हांगासर चलना. कोलमोरोडांतल्या मनोहर पर्रीकर स्टेडियमा भायर मिनी सोनसोडो जायत म्हण शॅडो कावन्सील फॉर मडगांवाक भंय. पालिकेन जाता तितले बेगीन एक्शन घेवन परिस्थिती जाग्यार घालची म्हण शॅडो कावन्सिलाचो संयोजक सावियो कुतिनो मागता. आतांच अशी परिस्थिती जाल्यार स्टेडियम फूल फ्लॅश सुरू जायत जाल्यार कितें जातलें काय म्हण ताचो प्रश्न. आतां जेन्ना म्युनिसिपालिटी इतली स्ट्रगल जाता की वेस्ट कलेक्शन स्ट्रीमलायन करपाक आनी त्या टायमार ह्या असले गव्हर्मेंट हितूंतल्यान प्रिमायसिसांतल्यान असलो वेस्ट जेन्ना भायर पडटा
ते एक बरी सिग्नल न्ही. फुडें फुडें जेन्ना फूल फ्लेज्ड ऑपरेशन चालू जातले ह्या स्टेडियमार त्या टायमार कोलमरड एक मिनी सोसडो जावपाक आमी दिवपाना. आनी त्या खातीर आमी मागतात म्युन्सिपालिटी इमिजिएटली हाजेर एक्शन घेवचें आनी हें जे मेस जे आतां जावपाक तयार जावपाक लागिल्लें आसा ते इमिजिएटली क्लियर करचें आनी प्रॉपर मेकॅनिझम घालचें. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.